चिल्ड्रन पार्काची उक्ती सुवात, शेतकी धोरण, MRF शेडीतल्या कोयराचो प्रश्न अशा वेगवेगळ्या विषयांचेर सारजोरा पंचायत ग्रामसभा आयतारा बरीच तापट जाली। पळयात पुराय बातमी। 2 ऑक्टोबराक जाल्ले ग्रामसभेत शेतकी धोरणाचेर चर्चा जाल्ली आणि लोकांच्यो सुचोवण्यो संबंधित विभागाकडेन धाडिल्ले, पूण ह्या ग्रामसभेत चड लोक आयले ना, सरपंचान सांगले। जाल्यार ह्या धोरणाचेर परतून सविस्तर चर्चा करपाची मागणी थळाव्यांनी केला। पळयात। आम्ही 2 ऑक्टोबर स्पेशल ग्रामसभा हातूंतूच नोटीस धाडली चर्ची मिटींग आणि अवेअरनेस दिलोले, बट स्टील पीपल डिडंट टर्न अप, पीपल डिडंट कम। एल दिसते इश्यू केलो जाता हे जायना न्हू। आम ऑलरेडी आमगे टायप कोन सगळी सजेशन धाडी and we got a very good reply from the agriculture department. किती पॉलिसी किती धाडला तुम्ही किती म्हणून लोकांना सजेशन केले ते तुम्ही आखी सजेशन्स ते तुम्ही धाडले होय सगळी गव्हर्नमेंटा धाडले ऑलमोस्ट 2 पेजेस म्हणा जाता एग्रीकल्चर पॉलिसी आमची एग्रीकल्चर पॉलिसी ती म्हणतात 2 ऑक्टोबरान तेमी केलो, पण आमकां जाय आसलें सगळे फार्मर्सांक घेवन ती केल्ली आणि हांवें आतां तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी एग्रीकल्चर पॉलिसी कितें म्हणटा ती तांकां थोडें सांगलो आनी आमकां घेवन आनी ताचे मिटींग घेवन ते आमचे पॉयंट कितें आसा ते फुडें घालतले। तशेंच चिल्ड्रन पार्काची उक्ती सुवात आणि MRF चे शेड हे 2 मुद्द्यांचेर ग्रामसभेत चर्चा गाजली। पळयात। आमगे ओपन स्पेसीचेर आमी ओपन स्पेस आहा म्हणून सांगिला आणि आमी कितें लोकांक हें जाला केसो प्रोजेक्ट घालपा जाय ते आमकां प्रपोजल माडे म्हणून, बट वी कॅनॉट ओदांगे कितें आसा तो प्रपोजल हें घाल म्हणून MRF ओके थिंग रेजिडेन्शियल एरिया आहा सर्टन मेशीन डेलिनेशन जावं हे घालूं आमकां थिंग जायना न्हू वास येतलो करेक्ट। सो आम ते घेवपा नाय, पूण आनी कितें एनीथिंग एल्स वी आर द प्रॉपर्टी इज देयर, बट इट्स नॉट दॅट द प्रॉपर्टी इज नॉट देयर, इट्स देयर, दॅट ओपन स्पेस इज देयर। आणि हांगा MRF शेड आसा तेची कितें जालें हिंगा प्रेझेंट आहा ती चड भोगली आहा न्हू, आमगे हॉल युटिलायज जाता, आमी इन्सुलेटर आनी ते होगले घायले जाल्यार हें जातलें ना न्हू, वास येतो न्हू, हॉल चलता आमगेले हॉल चलपा ना म्हणून तुमकां फंड्स मेळपाक उस्तार जातात गव्हर्नमेंटाचे। फंड्स मेळपाक उस्तार जाता म्हूण ना, आमकां पयलीं सगळ्याक प्लेस जाय, ते MRF फंड बांदपाक हें बांदपाक प्लेस जाय, प्लेस इज स्टील नॉट आयडेंटिफायड, इट्स नॉट दॅट पंचायत वॉन्ट्स टू डू, बट प्लेस ना आमकडे। आनी कितें वयर स्लॅब घालपाचें कितें ओल्ड स्लॅब घात म्हूण कोणें डिसिजन घेयल ना, फिजिबिलिटी आहा जाल्यार चोवपा जाय, पयलीं स्टेबल जाल्यार चोवपा जाय तें घेयल बघो आमच्यान ते स्लॅब घालपाक कोणें एकूय मेंबरान डिसिजन घेयल ना अजून। नॉट ओन्ली स्लॅब, एक लिफ्ट गेलो आहा, रेलिंग्स आमगेली सायडीन सगळी सारक नाय, कित्याक आम खोला एटीप्स गिरा पळयता पोतून भुरग्यां लागून सेफ्टी ना तें घेयलो आहा, आनी स्लॅबाचे तिनी घेयलोली एकू घेयल ना, ओन्ली स्लॅब म्हण ना, बट इट इज जस्ट प्रपोज, फायनल डिसिजन कोणें घेयल ना, फक्त प्रपोज केला, ओन्ली प्रपोज केला, मेंबरान देखून प्रपोज केला, तेजी पयलीं चोयतली सारकें जातो जाल्यार दिसतें करून जाता। हांवें एक ओपन स्पेस खातीर हांवें म्हणलो, एक आमकां एक ओपन स्पेस दिल्ली आनी थंयसर आनी एक प्लॉट आमकां दिल्लो 500, इट वॉज क्लियरली मेन्शन ऑन कोणा दिल्लो तो पंचायतीक दिल्लो, आनी ते एनओसीचेर घातला क्लियरली फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ पंचायत घर एंड फॉर एनी अदर कन्स्ट्रक्शन, बट टुडे तातूंत चिल्ड्रन पार्क केला PWD, ताका कोणाची एनओसी घेवंक ना, आमचे प्रपोजल तांकां वचोंक ना, तो कसो बांदलो ताचेर इन्क्वायरी करूंक सांगला, पंचायत इज नॉट गेटिंग, सरपंच इज गेटिंग इरिटेट, सो हांवें ताका हें केलां तेन्ना। सेकंडली तांचे लागीं हांवें RTI मागली, ते ओपन स्पेसीचे वा ताचे डेव्हलपमेंटाचे तांचे लागीं डॉक्युमेंट कांयच नात पंचायत, सो ताका सांगलें हांवें रिस्टोर करून दिता ते डॉक्युमेंट, सो वॉट एवर द ओपन स्पेस इज देयर, प्लॉट इज देयर, ताचे तुका पोतून एनओसी दिला हांव पोतून रिस्टोर करता। तसंच आनी केस येयले गार्बेजाचे, आतां हायकोर्टाची ऑर्डर हाडली आमची MRF शेड बांदल्या, बट आमकां आयज कळ्ळें की MRF शेड परमनंट टेम्पररी म्हणटा, बट इन दॅट MRF शेड तातूंत ज्यो वस्तू जाय आसल्यो त्यो नात आनी तेका लागून आमकां ग्रांट येयनात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।